नमस्कार. गोयचे 53वे मुक्ती दिसाची सगळ्यांक परबी. पळया अपडेट खबरो. 2017 मेरेन प्रत्येक घराक टॉयलेट, मोपाचे फाटभुंयेर पत्रादेवी पोळे खासा कॉरिडॉर, श्रीलंकेक पोवपाचे सुवाळ्याक वचपी गोंयकारांक सबसिडी, मुक्ती दीस सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्याच्यो घोषणा. कामगारांचे संपाचो चौथो दीस. पणजे कोयराच्यो राशी, घराघरांनी कोयर कुसता. भायले कामगार घालूनय परिस्थिती सुधारना. महापालिकेचेर पेच. सरकाराची स्वच्छ भारत नितळ गोंय घोषणा. मुक्ती दीस सुवाळ्या वेळार मेरशे अपना घरान भुरग्यांची धुमशेणा. 2 चलयां सयत 16 भुरगीं फुज्यो. अपना घराचे प्रॉपर्टीची तोडफोड. पुलीस आनी स्टाफाकूय फातरायले. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन आणि रक्षा मंत्री पर्रीकार मेळे. येरादारी मंत्री गडकरीक. मुंबई कोंकण महामार्ग कॉन्क्रिटायझेशनात गोयचे महामार्गाचो आस्पाव करचो म्हूण प्रस्ताव. गडकरीची तयारी. आणि स्कुलांतले चलयेचे कांसुलार मारले म्हूण अटक केल्ल्या शिक्षकाक सोडोवंक 70 केरीच्या सरकारी हायस्कुलांतले भुरगे देंवले रस्त्यार. विद्यार्थ्यांचो केरी पुलीस चौकीचेर मोर्चो. खबर विस्तारान. गोयचे 28% घरांनी टॉयलेट ना. 2017 मेरेन प्रत्येक घराक आनी स्कुलाक टॉयलेट दिवपाची व्यवस्था सरकार करतलो. मोपा विमानतळाचो विस्तार करून पत्रादेवी ते पोळे मेरेन सरकार खासा कॉरिडॉर करतलो. जानेरान हजारांनी गोंयकार श्रीलंकेन पोवपाचे सुवाळ्याक वचपाचे आसात. पयले 500 जाणांक सरकार दरेकी 12,000 रुपया प्रवासी खर्चाचो आदार दितलो. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार गोयचे 53वे मुक्ती दीस सुवाळ्यान पणजे उलयलो. स्वच्छ भारत नितळ गोयचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयान 53वो मुक्ती दीस सुवाळो मनयलो. तालुक्याचे हेडक्वॉर्टर्सांनी मंत्री आमदाराचे हजेरेत मुक्ती दीस सुवाळे जाले. मुखेल सुवाळो पणजे जालो. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मानवंदना घेतली. पयलेच फावट संचलनाचे कमांडिंग ऑफिसर म्हूण लेडी ऑफिसर DYSP सुनीता सावंतान फुडारपण केले. राज्यांतल्या कांय सरकारी शाळांनी अजून भुरग्यांक शौचालयाची सोय ना. गोंयांत अजून 28% कुटुंबां कडेन शौचालयाची सोय नाशिल्ल्याचे निदर्शनाक आयला. आयच्या ह्या सांगूंक सोदता की म्हज्या गोंयांतल्या दर एका घरान फुडच्या 2 वर्सां भितर म्हळ्यार 2017 अखेर मेरेन ही सोय उपलब्ध करून दिवपाचो म्हज्या सरकारान थारायिल्लें आसा. हाचे खातीर खास योजना तयार करपाचो सरकारचो विचार आसा आनी कॉर्पोरेट जगताच्या मतीन ही योजना चालीक लायतले. वाडते अपघात आनी येरादारीची जावपी कोंडी नदरे समोर दवरून राज्यांत येरादारीचे जाळे निर्माण करपाचे ध्येय सरकारा मुखार आसा. उत्तरेत जावपी मोपा विमानतळ नदरेंत घेवन केंद्र सरकारच्या मतीन पोळे ते पेडणे मेरेन दक्षिण उत्तर कॉरिडॉर बांदपाचेर सरकार गांभीर्यान विचार करता. ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावताल्या 500 भाविकांक प्रत्येकी 12,000 रुपयाची विमान वाहतूक प्रवास सवलत सरकारचे वतीन दितले अशें आयज हांव हांगा जाहीर करता. उपरांत पुलिसांक मुख्यमंत्री पदक, राष्ट्रपती फायर सर्व्हिस मेडल, मुख्यमंत्री फायर सर्व्हिस मेडल्स, होमगार्ड मेडल्स तशेंच शेतकरी म्हळ्यार कृषी रत्न, कृषी विभूषण आणि कृषी भूषण तशेंच फादर इनासियो आल्मेदा वर्सुकी पुरस्कार तशेंच समाजीक आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी पुरस्कार दिवन मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांचो भोवमान केलो. इतले मजगती सरकारान सुटके झुजारी मोहन रानडेक स्टेट गेस्ट म्हणून दर्जो दिला. राज्याचो गेस्ट स्टेट गेस्ट म्हणून घोषित केला आणि त्यामुळे 4 दिसांचे त्यांचे वास्तव्य, तांचे फिरप, तांकां ज्या ज्या कार्यक्रमाक वचूंक जाय ते सगळे शासन करतले. आणि हांवें म्हटलां की हे नंतर केन्नाय तुमकां गोव्यात येवन दिसले जाल्यार यू वील बी अवर स्टेट गेस्ट. ताका स्टेट गेस्ट म्हणून आमी दर्जो दिवन सोडला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोयच्या बाकीच्या सुवातींनी तालुको हेडक्वॉर्टर्सांनी मंत्री आमदारांचे हजेरेन मुक्ती दीस सुवाळे जाले. गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर अनेक जाणांनी संघर्ष केलो, त्याग केलो आणि अशा तरेचो एक संघर्षमय इतिहास आणि ताजे उपरांत गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे जी विकासाची जी गती आसपाक जाय आशिल्ली ती फावोत्यारपणान उरली ना. की हाजे ह्या संदर्भात गोंयच्या जनतेन वेळोवेळी की जे राजकारणी आसात
जे प्रशासन चलोवपी लोक आसा तांकां जाग्यार हाडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान की गोंयच्या जनतेन अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडली ही आमी पळयता। आता जो समोर येता ते काणकोण पोलीस ताचे फाटल्यान संचलन आमच्या मुखार येतात जवाहर नवोदय विद्यालय काणकोण। कुंकोलीम चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाच्या वतीन आज गव्हर्नरा आमी एक मेमोरेंडम दिला। तेजी आयज विजीट हांगा ह्या इतिहासीक भूमीक जाली। आमचे दोन डिमांड आमी दवरलात। एक की आमचो इतिहास आमी कितले वर्सां जाली मांग करताले की पाठ्यपुस्तकां घालपाक सिलेबसां घालपाक एड्युकेशन सिलेबसां ते आजून फुलफील जालें ना। आमकां सगळ्या सरकारान काँग्रेस सरकारान प्रॉमीस केले, मागीर BJP आतां प्रेजेंट सरकारान प्रॉमीस केले। असेंब्लीक प्रश्न आयलो, असेंब्लीक कमिटी करता म्हणली, पूण ताजेर कांय अशें एक सोल्युशन आयलें ना। आनी आमकां दूख जाता की आतां एटलिस्ट आमी लास्ट हो एक प्रयत्न म्हणून तिका गव्हर्नराच्या ऑफिसांतल्यान हो डिमांड पास जावचो की पाठ्यपुस्तकांक आमचे हो इतिहास येवचो। It is also an occasion to remember the supreme sacrifices of our freedom fighters who sacrificed their lives, their families, and pay tribute to all those freedom fighters because of whose efforts and sacrifices we secured our liberation. Remember all their hard work and efforts by virtue of which we keep our flag flying high and keep our state on the road to progress. सबंध जनतेची ती जबाबदारी आहा आणि त्याच्यापेक्षा चढ म्हाका दिसता जे माणकुली भुरगीं स्कुलान शिकता ती पयली पासून ते SSC पर्यंत किंवा 12वी पासून ते ग्रॅज्युएशन किंवा जे शिक्षण घेवपाच्या हेंच्यांनी एकच मंत्र घेवपाची गरज आसा की शिक्षण आणि हार्डवर्क, सिन्सियरिटी आणि मेर्शे अपना घरान मुक्ती दीस सुवाळो सुरू आसतना भुरग्यांनी परत धुमशाणां घाली। अपना घरान धुडगूस घालून 2 चलयां सयत 16 भुरग्यांनी फुज्यो काडल्यो। अपना घराचे प्रॉपर्टीची तोडफोड आनी नासधूस केली। पुलीस आनी थंयचे स्टाफाकूय भुरग्यांनी फातरायले। ही पयली फावट न्ही। भुरगीं अल्पवयीन आशिल्ल्यान कायद्याच्या चौकटेन रावन परिस्थिती हाताळटा म्हणल्यार पुलिसांक आनी थंयच्या स्टाफाक नाका शेवट जालो। 19 डिसेंबर असल्या कारणान आमी सकाळी फ्लॅग होस्टिंग केले आणि फ्लॅग होस्टिंग जाल्या उपरांत भुरग्यांक जेन्ना भितर घेतले तेन्ना भुरग्यांनी तोडफोड केली। टोटल 16 भुरगे 14 चेडे 2 चेडवां आता सध्या कॅम्पसान ना। एस्टिमेटेड लॉस आमी अजून पंचनामा पुलिसीक करूंक लायला, अजून आमी एस्टिमेट करूंक ना। प्रोबब्ली इट वील एक्सीड 25 to 30 lakhs अशें म्हाका दिसता। सेक्युरिटी आता डायरेक्टरान आमचे सांगला की दे हॅव फ्लोटेड द टेंडर टू गिव अ बेटर सेक्युरिटी फॉर द इंस्टिट्यूट युनिट एंड दॅट वील बी डन वेरी सून। तेंचो रूम आसा तेच्या फाटल्यानच्यान बिग वॉल आसा थंयच्यान एस्केप जाता। गोंयच्यान वचपी हायवे कॉन्क्रिटाचे करचे म्हूण येवजण चल्ल्या। मुंबई कोकणातले हायवेचे कॉन्क्रिटायझेशन करपाचे केंद्रीय महामार्ग आनी येरादारी मंत्रालयाचे येवजणेन गोंयच्या हायवेचो आस्पाव करचो म्हूण गोंय सरकारान प्रस्ताव घाला। NH17 आनी NH4A हे दोनूय हायवे मेळून 252 किलोमीटर लांब। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान मेळून हो प्रस्ताव बेरेस्तारा केंद्रीय हायवे आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी मुखार दवरलो। सुदीन म्हणटा गडकरीन प्रस्ताव तत्वता हयकार दिला। घेऊया एक विराम।